pausaiba, tuka ulo matao, tuka ulo matao, tus maka pausaiba, kanti vilotito, Moncha pratonato, awas to Saiba, awas to Saiba. Kol 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 konan polna, kol 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 konan polna. Tuka ulo matao, tuka ulo matao, tumaka maka pausaiba. Tuka ulo matao, tuka ulo matao, tumaka maka pausaiba. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोरेस्पोत तुमचे सवे आसू प्रितीच्या बनी भावानो या दिसा खातीर देवाक दिनवासतना आमचो भावा देवाचे थिरावंक आणि चेजून तरी गुंत रावंक चेजूची कृपा आणि बळ या मिसाच्या बलिदानात मागुया आणि हे पवित्र रितीन फाट परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोरपरिदात देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत माहिती सदांच सुकवार म्हळे सगळ्या दुकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरात लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपरिदात दिव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. प्रार्थूया. मी समी बेडयता रेमी फेर्नांदीस आजच्या ओतम्या पासत ताचे पासत मागतना सगळ्या पासत मागुया बो करून चिंकोणापणाचो वाडदीस समोरमतात तशेंच चिंकोण पिडेंत आसा थंय हॉस्पिटलांनी घरांनी जाणें आमकां मागूंक लायला तांचोय उगडास करुया. सोरेस्परा आमच्या दयाल बापा, प्राचीत करून पवित्र जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांची कालसां तुज्या उजवाडान भर. भक्तीन तुजो मोग करूंक तूं आमकां फाव कोत्ताय. तर आमची मागणी दोयेन आयकून घे. आमच्या सोमयाची पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवो चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. डेनियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी नेबुकदनेझर पादशाह तांकां म्हणलें, शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो, म्हज्या देवाची तुमी चाकरी करतात आनी हांवें भांगराची मुर्ती उबारून दवरल्या तिका तुमी बुजनात हें खरें? आतां तुरतुरेचो, पिरुलेकेचो, विणयेचो, तिरोकोणाचो, किन्नोरेचो, शेंगांचो आवाज आनी सगळे तरेचे संगीत तुमी आयकल्यात तेन्ना दोनीर पडून हांवें केल्ली ती मुर्तीक बुजूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी तिका बुजनात जाल्यार रोखडें तुमकां एका जळट्या उज्याच्या आग्नींत उडयतले आनी खंयचो देव मागीर
म्हज्या हातांतलें तुमकां निवारतलो. शेद्राक, मेशाक आनी एबिन्नेगो हांकां राजाक असो जाबाब दिलो. नेबुकोदनेस्सरा हाचे विशीं तुका आमी जबाब दिवची गरजूच ना. तुमी सांगताय तें घडल्यार आमी चाकरी करतांव तो आमचो देव जळट्या उज्याच्या आग्नेंतल्यान आमकां निवारूंक शकता आनी तुज्या हातांतल्यान तो आमकां निवारतलो पाचाय. पूण अशें घडोना जायत जाल्यार पर्यान जाणा जा पाच्या की तूं आमी तुज्या देवाची चाकरी करचें ना आनी तुवें उबारून दवरलेली ती मुर्तीक बुडचें ना. ही उतरां आयकून नेबुकोदनेस्सर एकदम रागवलो. शेद्राक, मेशाक आनी एबिन्नेगो हांकां पळोवन ताचें तोंड सारकें बदल्लें. ते आगतें सदां तापयताले तें 7 पावटी अदीक ताणें तापोवंक लायलें. आनी आपल्या फौजांतल्या कांय जाण गोट मनशाक आपोवन ताणें तांकां शेद्राक, मेशाक आनी एबिन्नेगो हांकां बांदून जळट्या उज्याच्या आग्नेंत उडोवंक फर्मायलें. पूण तांकां उज्याच्या आग्नेंत उडयल्या उपरांत कांयच जावंक ना म्हूण पळोवन नेबुकोदनेस्सर तोटाक जालो आनी वेगीं उठून आपल्या मंत्र्याक ताणें म्हणलें, आमी तेगा मनशाक बांदून उज्यांत उडोवंक नासले. तेन्ना राजान पलटीपाट केलो. खरें पाच्या, ताणें जबाब दिलो. पूण म्हाका 4 जाण मेकळे दिसतात. त्या उज्या मदें भोंवता आनी तांकां कसलेंच वायट जायना. आनी 4थो म्हणल्यार एक देवाचो पूत कसो दिसता. नेबुकोदनेस्सरान व्हडल्यान म्हणलें, शेद्राक, मेशाक आनी एबिन्नेगो हाच्या देवाक वाखाणी, कित्याक ताणें आपल्या दुतांक पाठयलोलो आनी आपल्या चाकराक निवारलो. कारण ताणें तांचेर विस्वास दवरून राजाचो हुकूम मोडलो आनी आपल्या एकल्याच देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची चाकरी आनी बुजवण करचे परस आपलेच कुडी लासूंक दिल्यो. देवाचें उतोरें. देवाचे बोदकार. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणा. सगळीं म्हणुया. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करतां. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणा. तुज्या वैभवी आनी पवित्र नांवां व्हड जावं मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणा. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुज्या पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करतां. सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. तुज्या राजाच्या शिवोनुसार आमी तुजी स्तुती करतां. सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तूं सोमदिराचो ताव घेताय आनी केरुबी वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करतां. सोगटा वयर मान तुका सासणाच्या सासणाक. अंतराळाच्या मोलबार आमी तुजी स्तुती करतां. सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून तें सांबाळटात आनी आपले तित्रे लागून पीक दितात तीं सुभागी.
सोरीसपोत तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सवया. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या सुदैवांक म्हणले, तुम्ही म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुम्ही म्हजे खरे शिस्त जातल्यात आनी तुमकां सत कळून येतले आनी सत तुमकां स्वतंत्र करतले. तांणी ताका म्हणले, आमी अब्राहामाची संसद आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक नात. तुम्ही स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां पट्टी पाळ केलो, हांव तुमकां सत सांगता, पातो कोत्ता तो पातकाचो गुलाम. गुलाम सदांच घरांत उरोना, पूत तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तो तुमकां बरी सुटका मेळटली. तुम्ही अब्राहामाची संसद म्हूण हांव जें हांवें म्हज्या बापा सवें देखलां तें हांव सांगता आनी जें तुमी तुमच्या बापायचें आयकलां तें तुमी कोत्तात. तांणी ताका पट्टी पाळ केलो, अब्राहामाचो बाप. जेजून तांकां म्हणले, तुमी अब्राहामाचे पूत जाल्ल्यात जाल्यार जें अब्राहामान केल्लें तें तुमी कोत्तले आसल्यात. पूण देवा कडसून आयकल्लें सत हांवें तुमकां सांगलां, तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. अब्राहामान अशें करूंक ना. तुमचो बापूय कोत्ता तशेंच तुमी करात. ताणें ताका म्हणलें, कामचारान आमी जल्मोंक येवंक ना. आमकां एकलोच बाप आसा, तो देव. जेजून ताका म्हणलें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग कोत्तल्यात आसल्यात, कित्याक हांव देवा थंय उपजला आनी आयला. म्हजेच खोशेन हांव येवंक ना, पूण ताणें म्हाका धाडला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणले तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भणी भावनो, आमी सगळीं केन्ना 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 ना केन्ना उज्यान आसता कशें दिसता. ह्या उज्यान पडल्या कशें दिसता. पूण ह्यो उजो आमकां आयदर गिरासूंक शकता नाल्यार ह्या उज्यान आमी कांयच करनासतना सालोमती रावूंक शकता. तें आमचें दवरलेलें आसा, आमच्या बाटाचें दवरलेलें आसा. प्रितीच्या भणी भावनो, जेजून रिगून रावप म्हणल्यार उज्यान आसून पासून आमी उज्यान भोंवप, जे परी आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. प्रितीच्या भणी भावनो, नाबुनत काजर व राजान कुड्ड्या देवांक हे भांगाराचे मुर्तेक बुजोवंक ना म्हणून दानियलाच्या इश्टांक अबेदनागो, माशाक आनी शाद्राक उज्याच्या आकट्यांत उडयले. पूण हे तेगूय जाण अबेदनागो, शाद्राक आनी माशाक उज्यान नाचताले, खेळटाले, देवाक धिनवासताले आनी ताचे मदें तोच देवदूत आसलोलो. उज्यान आसून पासून ते लासोंक नात. प्रितीच्या भणी भावनो, कित्याक लागोन गाय? कित्याक तांच्या भाटाक लागोन. आमच्या जिवितांत जेन्ना कोश्ट येता, त्रास, दूख येता पळय, तेन्ना एके भाशेन आमी उज्यान पडटा कशी. ही जाण आसा जी अबेदनागो, शाद्राक, माशाक घडलेली घडणी आमच्या जिविताची घडणी, जायते फावटी दर दिसाची घडणी. आमी उज्यान आसता, पूण हे उज्यान आसतना आमी अबेदनागो, माशाक, शाद्राका भाशेन देवाची तुस्त कोत्ता आनी ह्या उज्या बरोबर आमी चलता गाय. ह्या कोश्टा बरोबर आमची पावलां फुडें मारता गाय. तें आमचें दवरलेलें आसा, आमच्या भाटाचें दवरलेलें आसा. प्रितीच्या भणी भावनो, मेरियम म्हणल्यार एक अस्तरी. तिची दोगांय जाणां गोट इश्टां मेलीन विथ ट्रॅजीक एक्सिडंट. हांव चिंतूच कितें एक्सिडंट जावन दोगांय एका फाट एकली मेली. उपरांत सांगिनासतना तिका मेरियमाक आनी तिचे आवय बापूय, जाणटी आवय बापाय घरांतलीं भायर घालीन, भाड्याक रावतालीं, भायर घालीन
रस्त्यार पडली. ह्या त्या इश्टांगेर ती रावताली आनी अशे कश्टांनी वळवळटना तिणें सदांच देवाचेर भाट दवरलो आनी ह्याच देवाच्या भाटा वरवीं आपणाच्या जिविताचीं पावलां तिणें फुडें मारलीं. आमच्याय जिवितांत अशें घडटा. जायते वायट येता, उटरूश येता, पिडा येता, पूण असल्या वेळार आमी जेजूंक तरीकून रावूंक वचचें. हेंच की जेजू आयच्या शिवटमनान फारिसेवांक, धोमशास्त्र्यांक, लोकांक सांगतालो, बापान तरीकून रावप. आनी बापान ताका धाडला. कित्याक लागून धाडला? आमचे खातीर धाडला. ताका मानून घेवंक, ताचे भाट धरूंक, आमच्या जिवितांत येतल्या कश्टांक भाटांत फुडो करूंक तोच आमकां उलो कोत्ता. ह्या प्राचीत काळांत ओदीक ओदीक आमचो भाट वाडोवंक आनी जेजू तरीकून रावूंक जेजूची कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमेन. म्हज्या भयणी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदिदान देवपाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्रतेच्या देवाक सरेस्पर मानून घेवं. सरेस्परा येवन तुज्या मुखार पावो. तुज्याच नांवाच्या मानाक आमी तो समर्पूंचो म्हूण तुवें आमकां ही देणी आमच्या हातान घाल्याय. ताचे वरवीं आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सरेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची कालचो बारुया. आमी ती सरेस्पराताय उबारता. सरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सरेस्परा पवित्र बापा, सोर पदिदार आनी सासणाच्या देवा, सोर कालेनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताक च्या कश्ट मना वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमच्या काळजांक करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखाणी. आपल्या कुसाच्या उतरावट्या बोळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड
आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश मरून सोसूंक वेचे आदी ताणी उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले, वो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परेन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुमी समेज घेयात आनी पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनच्या पासत ते वारोतेले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावताचो घोट परगटुया. बापाचे मनाचो आनी पुनवंचोनपणाचो मी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उण आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमकां समेजतांक. पयत आत्म्या उर्वी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सोरेस्परा केपरी तुमीचेर विस्तारलेचे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनोवन जेवणपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां निच्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेजतांक तुजे पोरसुलीत मुखार मोल पोलिवंक फाव कर. आम्हा समेजतांची दया करून आमी मागताव. अंकवार मारी देवाची माई सांगाती, भाग्यवन जुजे तिचे पोती सांगाती, भाग्यवन तो दुता, भाग्यवन जुजे वास आनी सोरकाली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदिदार बापा, सर्वंतन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सुरुंदाराची याज्ञा मनान धरून ताणेच केलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बखूस आनी आमकां तायनीन पडोवन घेवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी. सोरीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरायताव. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आगारांतली वाडटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोतोतांक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पयत सभेच्या बाटाचेर दिश्काल आनी गोशे परमनय तिका शांती दी आनी तूं सगळे कोटान सांबाळ. सो जियेता आनी रासवो चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळी सुभागी. सोमिया ती म्हजे भितराचे म्हाका पावना, पूण एकाच तरान म्हाका बराकी मेळटली.
प्रार्थूया. मोगल बापा, तुवें दिल्लो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमच्या पिडेस आत्म्याक आनी कुडीक भलायकी दी. आमच्या काळजांतलीं सोर खोटेपणां काडून ती निर्मूल कर आनी आमकां तुज्या आसऱ्या काल सदांच सांबाळ. आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सुरेस्पोत तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. Sanznača